लिपून हजर असाय सदां राखून तूं रावलाय व्हडा मोगान सोम्या उंड्या रुपार लिपून हजर असाय सदां राखून तूं रावलाय व्हडा मोगान सोम्या सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता तुझी भोगली सोम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आमी तरी दैविका कुळ तुझी भोगली सोम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आमी तरी सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कुर्सा पर्यान सोम्या मोक्तो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुजे कावणे तावून तुवें कुर्सा पर्यांत सोम्या मोक्तो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुजे स्वर्गावडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकत वर्ती कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकत वर्ती सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता आशेव आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तूं फळां दीक आमचे हे आराधन आशेव आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तूं फळां दीक आमचे हे आराधन सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
पवित्र आत्म्या ये देवून आणि फाकय सर्गेता उजवाडाचे तुझे के ये तू बापा दुबळ्याच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या भुजंदरा भोवल्या आत्म्या दुलोक तू सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तू वावुरतेल्या सावडी भोवता चुकतेल्या भुजन करी रडतेल्या ये उजवाडा सर संपूर्ण हरे आत्मे परिपूर्ण तुका पातेल्यांचे नामोन शाकय काय इल्ले वाईटा पडनासले नासल्यार तुझो तीर आदार तू सकड मेळले विजय सकड सुकुले तांबय सकड घायले बागय सकड कट जाले शेक सकड तड जाले वाटेक पोती आड गेले लाभय तुझ्या पावास्यां तुझेर आशे पातेल्या पोवी तुझी साथ देणी लाभयचे गुणांचे लाभय आमकां बरें मन पावय सुखा सासनाच्या बहुमोगाळ जेजू तो परत हंगसर आमच्या दोळ्या मुखार हंगसर आसाय तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तुका आमी आमची सगळी जिणी तुका आमी भेटोवंक आयल्या आनी आमचें सगळें जिवीत तुजें जावन आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे सर विनवण्यो आमी हांगासर आयल्या आनी आमच्या विनवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल कशें अब्राहमाच्यो विनवण्यो तुवें आयकल्योय तशेंच तुवें मरियमायेच्यो विनवण्यो तुवें आयकल्योय मोइजेच्यो विनवण्यो तुवें आयकल्योय आनी तांचें जिवीत तें समर्पणाचें जावन आसलें
आणि त्या समर्पणाची जिणी तुका ती मानून तुवें घेतली आणि तूं ताका मेसवलोय जावन आसा. त्याच प्रकार आमची सर हांगासर आशिल्ली आमी तुजे लागीं आमी फात्य येता. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या जिणेच्या मोडा वेळार, काळोख आयिल्ल्या वेळार तुजेर आमी फात्य येता. कित्याक तूं जावन आसाय आमचो इश्ट, तूं जावन आसाय आमचो भाव, तूं जावन आसाय आमचो मोगासो. आनी खरी एका गरजेंत आमी तुजे लागीं येता आनी तूं आमकां पावताय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी गायन करया, तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट, इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेन म्हाका पावसो. तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव फात्य येता. जेजू मोगाळा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आनी आमकां कळीत आसा ह्या फाटल्या वर्सांनी जावंक पुरो आमचे अधिकारी, ह्या राजकीय फुडारी ह्या संवसारांत आमी कशें जियेता आनी कशें येदोळपर्यंत जियेल्या. कोरोनाची पिडा 2 वर्सां आयिल्ली जाल्यार आमच्या अधिकारींक ह्या मनशा कुळाक आणखी एक समजणी येवंक ना, ह्या आणखी फाटीं सरल्या. 4 दिसांचो संवसार, ह्या संवसारांत आमी कशें जियेजय, एकामेका भाव बोंदावपणान, एकामेका सोडधोडीन आमी जियेजय आनी हर एकल्यानी आमी कशें जियेजय म्हणून आमकां आशा आसा. त्याच प्रकार तांणी जियेजय म्हणलो तो मनोभाव निस्वार्थ खंडीत जावनी ना जाल्यार देव आमकां राखून व्हरता. कशें अब्राहमाची विनवणी आसली गे, थंयसर अब्राहम प्रायवंत जाल्लो जाल्यार पयल्यान पयलें अब्राहमाक देवान विंचलें आनी सांगलें, तूं हांवें सांगिल्ल्या गांवाक तूं वच. आनी अब्राहम म्हणलो, काले देवा, हांव म्हातारो जालां, म्हाका प्राय जाल्या, म्हाका तांची भास कळना, म्हाका तांची संस्कृती कळना, म्हाका ते मारून उडयतले. पूण देवान म्हळें, भियेनाका, हांव आसा. आनी आमकां फाटल्या वर्सांनी तेंच देवाचें उतर आमकां आसलें. तुमच्या कश्टांत ह्या तुमकां कितें तें हरयेकी तुमी पयशे करशितात, ह्या सरकाराक बांदूंक आसात, ह्या नियमां आयल्यांत, कानुनां आयल्यांत, तुमी तशें करूं नजो, अशें करीजे, अशें जियेजय, तशें जियेजय म्हणून आनी मुखारी आमकां हे समस्या आसतलेच. त्या देखून जर तर आमी खरी एकल्यांनी सामा चिंतून, कित्याक देवान आमकां जानवाय दिल्या, आमी शिकल्या आनी शिकलें
केवल ते पुस्तकादा बादाने काय न्ही पूण आमी कितें आमच्या मतीन दवरलां ती आमी जानवायन आमी करसूंक आसा कितें बरें कितें वायट म्हणलें गे म्हणून तें जज करचें ती एक जानवाय आमकां देवान दिल्ली जावन आसा त्या जानवायन आमी जर तर आमी करसलीं जाल्यार आमी एक शिकप आसलेल्या मनशांक आमच्या देशाचे अधिकारी या लिडर या कितें करन आमी काण गेलें जाल्यार शांती समाधानान भाव बांदवपणान आमचो देश तो मुखार वेतलो पूण जाल्यार मनीस समजूंक ना जाल्यार आनी मनीस समजूंक तसली तेंच आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागलें पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्या की आमचे वयर आसा आमचे थंय देंवता आमकां आरावण धरता कितें बरें कितें वायट म्हणलें तें आमकां तो सांगोन दिता पूण ताची जानवाय आमी काण घेवंक आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आब्राहामान खंयच्या काळार कितल्या वर्सां पयलें देवान दिल्ली ती जानवाय ताणें उपयोग केली आनी ताचे लागीं संभाशण केलें सोदोम आनी गोमोरा आमी कशें ह्या जीव आमच्या ह्या गांवांत ह्या संवसारांत आमी जियेता त्याच प्रकार ते खोटेपणान ते जियेताले पूण खोटेपणान जियेल्यार तांच्या मदें थोडे बरे मनीस आसले देखून अब्राहम देवा कडेन विचारता देवा 50 बरें आसल्यार तूं आमचो गांव उरयताय गे त्या देखून आमचो आतांचो गांव उरला कित्याक 50च्या वयर चड आमचे बरे मनीस आसात आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी आसात आमच्या फिरगजनी आसात आमच्या वाड्यांनी आसात त्या देखून अब्राहमान त्या वेळार केल्ली विनवणी आतां ती मुंदर सुनून आसा नाल्यार आमचो गांव येदोळ उज्यान लासतो आसलो येदोळ आनी कितें पुरा जातें आसलें कोरोना आयलें जाल्यार देवाक कळीत आसलें आमचे लागीं बरे मनीस आसात बऱ्या काळजाचे मनीस आसात सत्यवंत मनीस आसात भावार्थ मनीस आसात त्या देखून देवान आनीकी बरेंपण केलां आनी आनीकी ताणें आमकां राखून व्हेलां त्या देखून मागीर परत अब्राहम म्हणटा देवा 50 तूं बचाव करता म्हळें 30 मात्र मेळ्ळ्यार कितें करताय तूं म्हळें 30 मेळ्ळ्यार हांव बचाव करता म्हणलो तुमच्या गांवाक हांव उजो दिना तुमचो गांव हांव उलपायना म्हळें देवान आनी परत अब्राहम आणखी चिंता न्हिदता ताका रातीक न्हीद पडना आनी म्हणटा परत देवा लागीं येवन म्हणटा देवा आनी एक 10 जण आसल्यार कालें करताय तूं आतां म्हणून आनी देव म्हणटा 10 जण आसल्यार व्हडणे तितले म्हणी आसात न्हय पुरो म्हणून देवाक थंयसर तृप्ती जाता देव संतोष पावता एक 10 जण आसल्यार मागीर उरले पुरा तें बरें करयेत म्हणून कशें सांत फ्रांसिसाक सांगिल्लें की असले तरणाटे 4 जण आसल्यार म्हजो गांवच हांव परिवर्तन करता म्हणलें राष्ट्राच्या लिडरान त्याच प्रकार देवाक कळीत आसलें आनी एक 10 जण मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून आनी अब्राहमाक भोवर तो संतोष जाता 50 हांव न्हू 10 जणांक तो आयलो आनी 10 जणांकी बरें हांव तुमचो गांव उरयता म्हळें आनी अब्राहम जावन आसलो देवा आनी त्या सोदोम आनी गोमोरा त्या गांवाक तो एक मार्गदर्शन जावन आसलो तो एक लिडर जावन आसलो आनी देवा कडेन उलयून आसलो तो आनी उपरांत 10 जण मेळटात गी म्हणून अब्राहमाक दुबाव जालो 50 जण मेळटात म्हणून ताका दुबाव आसलो पूण देवा कडेन तो उलयलो 30 जण जाल्यार दुबाव आसलो पूण देव ताका पातयलो देवाक कळ्ळें अब्राहमाक बरवसो आसा भावार्थ आसा म्हूण कळ्ळें आनी त्याच प्रकार मागीर आयलो तो 5 जण मेळ्ळ्यार बचाव करताय गी आमचो लगड करताय गी म्हणून आनी देव म्हणटा इतलो बरो देव काकुळतीचो देव समाधानाचो देव लोकांच्या बिरमोतीचो देव ताणें म्हळें 5 जण आसल्यार हांव बचाव करता म्हणून ताच्या उपरांत आयलो काली त्या गांजानाक आनी त्या गांजानाकी ताणें बचाव करता म्हळें तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी कितलें भागी जावन आसा आमी आमकां देवान आमच्या भावार्था प्रकार आमच्या बऱ्या करणे प्रकार ताणें आमकां बचाव केला त्या देखून खंडीत जावनी आमची जिणी त्याच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक
आमी समर्पित करी जाय कित्याक तांणी आमकां राखोण व्हेलां तांणी आमची कुटुंबां राखोण व्हेल्यांत तांणी आमच्या भुरग्यां बाळांक राखोण व्हेलां बरें शिकप दिलां मार्गदर्शन मेळ्ळां भावार्थ मेळ्ळां तशें जाल्यार आमी हांगासर आतांच आमची सगळी जिणी त्याच जेजूक समर्पिया सगळो सो जेजूक आमी समर्पिता Jezus समर्पिता कुशेन सर हांव वोपसिता सदांच मोकर ताचेर पातयेव ताचेर थंय हांव जियेता Sovia Makata Sarva Saudita Sarva Saudita Sarva Sapa Sarvundara Sarva मोगाळ जेजू ह्या संवसारांत तुजे शिवाय दुसरो कोणच हांगासर ना तूं एकलोच देव जावन आसाय आनी तूं एकलोच आमचो सोडवंदर जावन आसाय तुवें केल्लें तूं ह्या संवसारांत आसतना केल्लीं तुवें आजापां ते उंडे आनी ती मासळे द्वारी तुवें मस्त जाणांक तुवें वाडलें बुडोवन वेचें थारून तुवें तें रावयलें आनी थंयसर कले वारे वादळाक शिरकल्लें तांकां तुवें बचाव केलें मेल्ल्या लाजाराक तुवें उठयलें आनी मोरयेक मारताक तांकां समर्पिलें असलें तुजें जिवीत आमकां खंडीत जावनी भावार्थाक एक मूळ साक्ष जावन आसा जेजू आनी असली आजापां तूं आजुनी आमच्या जिवितांत कर नासाय ह्या संवसारार सर तुजी आजापां जावन आसात जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयना जाल्यार आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी देखता आनी आमी तें पळयता हांवें म्हळ्यार मागीर तुमी म्हणचें हे हाच्यो ಲೈನಿ ಅಶು ಆಸಾತ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಓ ಪ್ರಭುವೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ ಮುಣ, ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ನೀ ತರಿಸಿ ಮುಣ, 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ನೀ ತರಿಸಿ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಣಿಸಿ. 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಣಿಸಿ. 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಣಿಸಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಮುಳುಗುವ ಹಡಗವನ್ನು ನೀ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮುಳುಗುವ ಹಡಗವನ್ನು ನೀ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ. ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಸತ್ತ ಲಾಜರನನ್ನು ನೀ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಸತ್ತ ಲಾಜರನನ್ನು ನೀ ಎಬ್ಬಿಸಿ. ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ನೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ನೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ. ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ನೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ अर्गा तुका स्मिया जेजू अगलाप तुका स्मिया जेजू जय जय तुका स्मिया जेजू आराधन तुका स्मिया जेजू वंदन तुका स्मिया जेजू हालेलुया 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमी उडोलतावन ताका पळोवन आसाव आनी आमच्यो विनवण्यो आनी तशेंच आमच्या संवसारा खातीर आमच्या देशा खातीर आमच्या ह्या गांवा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर सर आमच्यो विनवण्यो ताच्या पांया मुळा आमी दवरल्या आनी खंडीत जावन कशें आब्रामाच्यो विनवण्यो आयकल्लो देव तस्सो देव जेजू क्रिस्ता मरिफात आमच्यो सर त्यो विनवण्यो खंडीत जावन आयकता आनी आयकल्यात आनी आमकां तो बरें करतलो आनी बरें जिवीत हर एकल्याकी तो दितलो कित्याक फाटल्या वर्सांनी फाटल्या दिसांनी आनी कितें आमच्या गांवांत हांगासर आमचें जावचें आमी पळयता ते सर विनवण्यो खंडीत जावनी देव कितें तें खोटेपण आसा तें खान उडयतलो कितें तें पातक आसा तें खान उडयतलो कोणाच्या काळजांत तें पात्राचें काळीज आसा तें उमटून उडयतलो आनी मासा रक्ताचें काळीज भरून दिवन त्या काळजा मरिफात हर एकल्यान एक बरी जिणी जिवंक तो प्रेरण आनी तो आमकां बेसांव दितलो आनी त्या बेसांवा खातीर आमी आतां आयतें जावया Yelia voda sakramentan sastang naman koroya Urviladya rupa botlat novyo riti adarya Solvon vecha askat vishwang bhavatache boldivya Zashe bapak tashe putak Ullasani stuti zao Podvi mahima sasna Yeka stalyan hersitao Duka dogaincha spiritan Sama-sami nawartaw Amen Pratuya Yedava विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. Padre Pio Bapa Prakas Vari Christa Satya
माग बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या साक्षीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत चढलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो कुरो जडलोय भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाशवरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या सांपियो आम बसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पाव जावचे देवा तुवें कापुचेन याजाक सांपाद्र पियोग तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिष्ट तरान वांटेले जावचे वर्तें भाग फावो केलें ताचे विनंतेन कितें आमी हांगासर मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमीन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें आपलें हांव बडयता सोदता आनी मागता तें म्हाका मेळचें कर आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें तो संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरिये कृपेन बरयले येसू तुजे संगत आसल्या भितर सदां सदां फळ जगतचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपाक येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय तशेंच हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें नांवे मागता तें म्हाका फावो कर आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां मान मरिये कृपेन बरयले येसू तुजे संगत आसल्या भितर सदां सदां फळ जगतचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपाक येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय तशेंच हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजे उतरां आसराशिमान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें तो संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार कृपेन बरयले येसू तुजे संगत आसल्या भितर सदां आनी सदां फळ जगतचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपाक येता जेजूच्या पवित्र काळजात कष्टताळे दैदाय
दाखय नासता रावचे तुका आसाद आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोळ आवय मोरयेच्या दुखेसांनी दुलोबी काळजां मारपाक आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमान रणये काकूळ तुजे माय आमच्या जिवा अमृतान बरोवशा तुका मेलो मागता आमी परदेशी वयची बाळका या दुखाच्या कळंत आसता आजकाल उसकाल सोन आमी तुका आवेदन करता तर आमचे शिकायते तुजे काकूळ दोळ्यांचेर परती आनी परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ तुका दाखय केदारी मोगाळी दुलोबी आमकारी मोरये सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पसोत विनंती कर सांपियो आमा पसोत विनंती सांपियो कर देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसोत विनंती कर सांपियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या आमा पसोत विनंती कर सांपियो कष्टान वरान तिरसन सांबाळल्या आमा पसोत विनंती सांपियो कर फ्रांसिसाच्या पाटलाव दरा आमा पसोत विनंती सांपियो कर कापुचन वडदीच्या अलंकारा आमा पसोत विनंती सांपियो कर सोम्याच्या पाशावांच्या गळ्याने नटयलेल्या आमा पसोत विनंती सांपियो कर करिस्ताताई भक्तीन भरलेल्या आमा पसोत विनंती सांपियो कर कुमसरीच्या सक्रामेता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयल्ल्या आमा पसोत विनंती सांपियो कर विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसोत विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरसन सांबाळल्या आमा पसोत विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसोत विनंती कर सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसोत विनंती सांपियो कर आत्म्याचे बाचवे खातीर वावुरल्या आमा पसोत विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायज जा आमा पसोत विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षणां पावच्या आमा पसोत विनंती सांपियो कर तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आमा पसोत विनंती कर सांपियो आमस मेस्तांच्या आदारा आमा पसोत विनंती कर सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिनियक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रांसीस आसीसच्या शेतांत क्रिस्त याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासनेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्ती मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां पाठोवंक आयल्या उतार तुझे आयकोन जिणी आमची जीवना तुझ्या वाटो घेऊन सासान जीवित जोडो मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक पाठो आयल्या या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तराण सर आमच्या बेनिफॅक्टर्सांक तशेंच SMA मिसा दिल्ल्यांक आनी आज आयच्या ब्रेडा खातीर 1,500 रुपये दान जावन दिला विन्स्टन मचादो आनी कुटुंब तांचे खातीर तशेंच देवादीन मायकल ऑल्विन सेबेस्टियन डिसोजा देवादीन मेस डिसोजा आनी पावलीन पेरेरांच्या आत्म्या मिस पेतयतात एल्ड्रिन डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन मार्ता मतायसाच्या आत्म्या मिस पेटयतात आयड डिसोजा आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीरच भगवंत पाद्री पियोच्या मानाक मिस पेटयतात जॅनेट पिंटो आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मिस पेटयतात इल्डा आनी मर्विन क्रिस्टीन दोटी डिसोजा हाच्या आत्म्याक दिव्या डिसोजा मिस दितात
आपल्या खासगी इराद्या खातीर क्लॉडी फेर्नांडीस मीस भेटयतात. तशेंच आपल्या खासगी इराद्या खातीर मायोला डिसोजा खातीर अनिता डिसोजा मीस भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत द्वितीय नियमांत थंयसर सांगता देवान दिल्ल्यो त्यो सर ती नियमां आनी रेगुरो रुली त्यो हर एकले तुमी पाळा, तुमच्या काळजान तुमच्या मोतीन दवरा म्हणून. आनी जेजू आपच्या वांजेलांत सांगता की हांव आयलां त्यो पुरा पुसून काडूंक न्हय, बगार त्यो दुरूंक आनी ताका समजणी दिवंक आनी त्यो बऱ्यो करून पाळच्या खातीर म्हणून. जर तर आमच्या जिवितांत आमी ह्यो देवान दिल्ले ते उपादेश रेगुरो ह्या रुली आनी कितें आसलें तें आमी आमच्या जिविता खातीर आमी बरें करून काण घेवना जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्रतेंत पावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. आमची अस्कत काय आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार म्हणजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, प्राजिताच्या काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या, तिचे वरवीं आमचे आत्मीक जिवीत सुदारशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस, संवसारी वस्तू निमित मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. तो व्हड मोइजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां ए इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्या प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशें आयकून लोक म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखल्यो गजाली विसार नाका. आनी तुजी
पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर फोडूंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. संसाराचेर तूं आपलो संदेश धाडटा. दुर्तांत ताची शुभार्थां प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणी अशें करूंक ना. आपले विधी नियमां तांकां उगडावूंक ना. सोम्या ये जेरुजालेमा. तूं आपले उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायेलाक आपले विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणी अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत सोम्या ये जेरुजालेमा. नावाड सोम्या ये जेरुजालेमा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमेन बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. साशणीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणू लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवादांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां. सतच हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसो ना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमानो म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत परतो म्हणून लेखतले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आदी मागात हांव एक सांगणी आसा. माथ्याक वतुल्लें उदक तें पांयाक देव जैस म्हणून. पांयाक देवूंक नाका जाल्यार बसोन न्हयचे, उबें रावन नाल्यार तें पांयाक देव जैस म्हणून. म्हळ्यार आमचीं भुरगीं आमी व्हडां कितें करतात तेंच तें पळयतात,
आनी तेंच शिकतात. जर तर आमी जाल्यार तशेंच आमच्या आवय बापायच्या उस्क्यार बसून आमी कितें शिकल्या तेंच आमी मुंदरसून येता सुवाय खाल इल्लें बदलावण जावची खंय इस्काला गेल्या मागीर इल्लीशी बदलावण सुवाय. पूण आमी एक 5 वर्सां मुसोर कित्याक आमच्या काळार 6 वर्सांचेर इस्काल आसलें तुमकां कळीत आसा. 6 वर्सां जाल्यार इस्काला दखल करनाटले. आतां 4.5 3.5 तशेंच आतां आनी 2 वर्सांनी येवंक पुरो आतां आसा तशेंच आसा. पूण कितें आमी आवय बापायच्या कुस्तार ह्या घरांत आमी शिकल्या आनी आमी सदावत कितें पळयल्लें आमच्या वडिलांची मावल्यां. आमची वडिलां कशें चिंतात, वडिलां कशें उलयतात, वडिलां कशें जियेतात, ते कुटुंबा जिवितांत कशें जियेतात तें पुरा तांची रीत नीत साल सुमकणी तें पुरा आमी जिखून धरन आमी अनुकरण करता. तशेंच आमी जियेजे म्हणून. कित्याक ल्हान भुरगीं आसतना आमी व्हडां कितें करतात तेंच पळोवन आमकां तेंच म्हणून आमी तशेंच करीजे म्हणून तें चिंतप आसता. देखून वडिलांनी पयल्यान पयलें ल्हानाक देख दिवंक जाय. धाकल्याक आपूण वडिलांत सगळो दीस मोबायलार आसल्यार आनी भुरग्यांक तूं मोबायल करनाका, मोबायल काडिनाका, काणगे नाका, पळयनाका, शिक 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 म्हळ्यार कालें शिकचें. भुरगीं व्हडां मोबायलारूच आसलें पळयतात आनी शिक शिक म्हणटाना कालें शिकचें तेंच मोबायलारूच आसलें ताणें शिकचें. आपूण मालगड्यांक वडिलांक गौरव दिनासतना तांचें उतर आयकनासतना जर तर आसलीं जाल्यार म्हळ्यार घरा ल्हान भुरगीं आसतना जर तर त्या भुरग्यांची आवय बापूय तांची आवय बापूय घरांत आसात जाल्यार मालगडी आसात जाल्यार आनी थंयसर समा एक कितें मागण्याचो स्पिरीट जावंक पुरो ह्या वडिलांक काल जावचें, ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी काल जावचें ना जाल्यार ह्या ती फाटीं उलोवचें जाल्यार आनी केदाळांय घरांत झगडणें गोडगोडो आनी तेणें बश्यो कान बुडोवच्यो, तेणें प्लेट्यो पडच्यो आनी मागीर म्हणचें माट केलां आनी कोण जेवसार येवन आमच्या घरच्यो प्लेट्यो कान उडयता आनी म्हणून घरांत आसलीं करतात हें पुरा आनी ह्या भुरग्यां पुरा तीं पळयतात. आनी मागीर आमी म्हणटा आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात, आमचीं भुरगीं आमकां मर्याद दिनात, आमचीं भुरगीं आमकां गौरव दिनात आनी अशें करीत जाल्यार अशें पुरा सामा सारकें करीत जाल्यार आमी वडिलांनी बरें जिवीत जियोवंक आसा. त्या देखून जेजू आयच्या सुवार्तेन सांगता जो कोण देवाचे उपादेश नियम शास्त्र मोडता आनी तो मात्र मोडिना हेरांकी मोडूंक प्रेरण दिता आनी शिकयता तशें लायक सर्गीच्या राजांत निमान म्हणून लेखतले. सर्गीच्या राजांत मात्र न्ही, ते सर्गीच्या राजाकेच्या केदाळा मागीर ताच्या पयलें ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना तशें केल्यार सर्गीच्या राजांत निमानो म्हूण लेखच्या पयलें हांगा संवसारांत तुवो निमानो जाता. हांगा संवसारांतच आमी निमाणे केदाळांय जावन वचो. जर तर आमी संवसारांत इजीनी जियेत आसतना निमाणें म्हणून आमकां हेरांनी आमकां तुकलें जाल्यार आमकां बोट दाखयलें जाल्यार सर्गीच्या राजान तेंच. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता म्हणजे कोण बरी वाट पळोवंक शिकयता, कोण मर्यादेन जिवंक शिकयता, कोण गौरव दिवंक शिकयता तो सर्गीच्या राजांत वर्तो म्हणून लेखतले. ताच्या पयलें ह्या संवसारांत ताका वर्तो म्हणून लेखतले आनी केदाळां ह्या संवसारांत वर्तो म्हणून लेखतले, केदाळां पयलो म्हणून लेखतात तो सर्गीच्या राजांत तेंच तो जातलो. त्या देखून नियमशास्त्राचो उद्देश तो जावन आसा म्हणटा जेजू. मनशांक देवाक मानवोवची जिणी आनी ती हेरांकी फायद्याक पडटा कित्याक हेरांची जिणी पळोवन आमी आमची जिणी जर तर सरकी ना जाल्यार ती समा करून सारक्या वाटेन वचून आमी हेरांक एक बरी देख दिवची जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो कुटुंबा जिवीत तें भोव चड बरें एक बरें जिवीत जावन आसा. जर तर कुटुंबा जिवितांत आवय बापायनी घोव बायलांनी ह्या काजर जाल्ल्यांनी एक बरी जिणी जियेली जाल्यार हेरांकी तें मार्गदर्शन जाता. आनी कुटुंबा जिवीत जियोवन भायर जर तर सांगाता गेलीं जाल्यार घरांत सांगाता जेवलीं जाल्यार भायर वेतानाय सांगाता जेवलीं जाल्यार इगर्जेत येतानाय सांगाता बसलीं जाल्यार एकामेका शांती दिली जाल्यार तें कुटुंब जिवीत आनी उरिल्लें पळोवन सांगतात आरे हें कुटुंबा जिवीत बरें तांचें ही बरीं करून जियेतात. हांचें कुटुंबा जिवीत दाखल्याचें कुटुंबा जिवीत एक देखी बरीच कुटुंबाचें जिवीत म्हणून कोणाचें जिवीत सामाना कोणाच्या कुटुंबांत फूट आयल्या तें जिवीत समा करूंक जाता. त्या देखून आमची जिणी
त्या मोरिफात एकबागियो तुजीनी जिवच्याक देवान आमकां ते उपादेश दिल्यात आमकां नियमशास्त्र दिलां आनी आमकां देवान शिकयलां वांजेल आसा जेजूस उलयला त्या वांजेलांत तें सर आमी बरें करून ते कायदे आमी पाळले जाल्यार आमची खंडीत जावणी आमची जिणी मात्र बदलना बगार हेरांकी बरी जिणी बदलूंक आमच्या जिणे मोरिफात प्रेरण लाभतले आनी ह्या खातीर आमी माग्या देवा लागीं आमेन. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उंडो हो गोवांचो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिलो आमचें बलिदान सरपतदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पोसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मायपसान मानून घे. तुजो गोठो संभ्रमोक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतले वाठयक आनी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितिसो आनी आमच्या फायद्यासू नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूढ संतोशान संभ्रमोक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सांपोन करीत आसाय. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरधळबारां सांगाते तुज्या महिमेची स्तुती आमी निरंतरे गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी
तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा कोरस तू पवित्र तस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून हे देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता सांवती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरोन सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची त्यास बरें जेवण जातस ताणें कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें व्हरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गड परगटोया तुझ्या कुर्सावी पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सुरवणेची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराच्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळ्या सांत फ्रांसीस सांत क्लारा पाद्री पियो सांत आंतोन तुका म्हणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आमी आतां दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे भरवचनात रक्तल्यांक आमकां तुजे उद्दार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी उपकोटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती पाठोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया ही जावन सदैवाची शेळी संवसाराचें पाप करतात. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांकी आपोवण मेळ्ळा. आमी जावन आसां भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उदकानूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें. ताचे वरवीं आमची पातकां आनी सुखी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुजे बसवण्यो जोडूंक परतेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी आमचे बाप तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बापा आमचेर तुवें सांपियोचे विनवणेन वतल्ल्या सर कृपे देण्यापासून आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशांक दाजूसी करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमा
आमकां सर्वांकी बरी भलायकी शांती समाधान घटाय आनी पोषण मेळो आनी सर पिडा शिडा गुण जावं हे मागण्या आमी भोवतीर भावार्थान सांपियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Bogos म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता पातकां मोची आयच्यान सोडटा खंडीत सोडटा Bogos म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता पातकां मोची आयच्यान सोडता खंडीत सोडता रक्तान तुज्या सोडलो मोजो जावंक सोडनाका सासनाक दुस्मान तुजो Bogos म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता पातकां मोची आयच्यान सोडता खंडीत सोडता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मोरी आशीर्वाद दिव आमकां San Padre Pio बगेन कुसाचे कृपेन नेवरांका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.